म्हापसा मार्केटाचे फायर हायड्रंट सिस्टम एवरी इयर आमी चॅक करता. जशें की हेणी सांगलें PWD पयर मिटींग जाली डेप्युटी कलेक्टराची हांगा मॅडम इन्स्ट्रक्शन दिले की तुमी प्रिवेंटीव सगळें येते पळया म्हणून. अकॉर्डिंगली आयज आमी फायर डिपार्टमेंट म्हापसा फायर स्टेशन PWD आनी आमचे म्युनिसिपालिटीचे इन्स्पेक्टरान जॉयंट इन्स्पेक्टरान आमी अशें पळयलें हांगा टोटल 5 नंबर ऑफ हायड्रंट इन्स्टॉल्ड आहा मार्केटान. हायड्रंटाचे आमी लास्ट टायमूच सांगलेले चडशे हायड्रंटाचे कपलिंग आहा पळय तेका व्हेरी ओल्ड आसा कपलिंग. चडशे एजीस आहा ते डॅमेज जाला. कितें जाता आमचे जे फायर जी डेलिवरी ऑफीस आहा ते ताका कपल करपाक मेळना. तेज्या खातीर आमकां इश्यू येता फायर फायटींग आनी एट द सेम टायम कितें तो प्रेशर आहा न्हू तो प्रेशरूय आमकां तितलो सफिशियंट फॉर फायर फायटींग आहा पळय तितलो मेळना. आमी आतां कितें जॉयंट इन्स्पेक्शनाक ते म्युनिसिपालिटीक घेवन दाखयलां खंय कितें कपलिंग आहा ते मातशें तुमी कपलिंग रिप्लेस करून कितें घेया. थोड्या कडेन आहा ते ताका जे बॅरिकेडींग आहा ते जे पोल्सूय मोडला ते ताका सांगलां आमी मातशें ते पळया म्हणून. सेम टायम PW रिक्वेस्ट केला ते उदकाचो तो प्रेशर आहा आतां चतुर्थी येता तो मिनिमम तो मेंटेन करा. सो दॅट कितें जर जालें जाल्यार विथ द हेल्प ऑफ हायड्रंट आमी फायर फायटींग करूं शकता. अकॉर्डिंगली तेंच्यांनी सांगलां आमी कितें आहा तें करता. वेंडर जे आतां जे मदीं बसता तेणी क्लियर करता म्हणजे चडशें पळयत जाल्यार मदले तेंच्यांनी काडला. आमी परत तेंकां रिक्वेस्ट केला जे मेन जे एंट्रन्स आहा पळय जी सगळ्या सायडीच्यान कितें म्हापसा जर एंट्री जर ती पळयशीत जाल्यार आमकां फक्त मेन फुडल्या सायडीच्यान भितर सरपाक मेळना. आमी ताका रिक्वेस्ट केला स्पेशली इन व्यू ऑफ अपकमिंग चतुर्थी चडशे हांगा जनरल ते पब्लीक येता लोकूय येता बींग द मेन हे आमचे मार्केट इन बार्देस. ताका आमी रिक्वेस्ट केला जी एंट्री आनी एक्झीट आहा ती मॅक्झिमम क्लियर कितें जी दवरा. पार्किंग जी आहा ती मदीं ती कोणाकूच करपाक दिना कित्याक इन एमर्जन्सी फायर व्हेकल आसा एम्बुलंस आसा ताका इजी एक्सेस कितें मेळपाक जाय रावंड द मार्केट जेणे करून जर खंय कितें एमर्जन्सी जर जालें जाल्यार इमिजिएटली आमकां रिस्पॉन्स करपाक मेळटलें. हय आमचें जॉयंट इन्स्पेक्शन आशिल्लें फायरांनी जे म्युनिसिपालिटी वांगडा बिफोर चतुर्थी तर आमची एक मिटींग जाली डेप्युटी कलेक्टर इन्स्ट्रक्शन दिलें की जॉयंट मिटींग तुमी करा आफ्टर दॅट ओन्ली तुमचें कितें आसा तेंकां करुया. आयज आतां आमचें ह्या भितर जॉयंट इन्स्पेक्शन जाल्या जे कितें क्वेरीज आसा तेंचे भितर ते आमी आमचे वयर हायर ऑथॉरिटी पळोवन सॉल्व करपाचो प्रयत्न करतले.